विनय तेंडुलकरान काढलो लक्ष्मीकांत पार्सेकराचेर फोग. सगळ्या राजकीय पक्षांकडेन ताचे लागसारपण. मांद्रेची पोट वेचणूक लढून जिखून दाखय. पक्षाध्यक्षान आदल्या मुख्यमंत्र्याक दिले आव्हान. जुवारी उड्डाण पुलाचे स्कॅफोल्डिंग कोसळ्ळे. 4 कामगार जखमी. दोंगरा वाटेन कोसळिल्ल्यान टळ्ळो मोठो अनर्थ. सर्वे हातात आयल्या उपरांतच लोकसभा आणि पोट वेचणुके खातीर भाजप थारायतलो तांचे उमेदवार. वावुरप्यांची मतांय पक्ष घेतलो विचारात. भाजपाच्या गोंय प्रदेश अध्यक्षान केला खुलासो. गोमंत विद्यानिकेतन मडगांवां घडोवन हाडटा 5 दिसांची संस्कृतीक कार्यावळ. 2 दिसांचो अनाहत नाद 17 मार्चाच्यान. 22 ते 24 मार्च मजगती पंचमवेद नाट्य महोत्सव. येवकार, हांव जवाहर बर्बे. पळयत खबरो विस्तारान. गोंयचो भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराचेर फोग काढला. भाजपा 21वेल्यान 13 आमदारांचेर पावपाक पार्सेकारच जबाबदार. ताणेच मुख्यमंत्री आसतना मगो कडली युती तोडली आणि ताका लागून भाजपा अल्पसंख्याक जाली असो आरोप ताणें पार्सेकाराचेर केला. ते भायर सध्या पार्सेकार सगळ्याच पक्षा वांगडा नाचता अशा उतरांनी तेंडुलकरान ताची धजा मारली. काँग्रेसीचो मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेक राजीनामा दिवपाक लावन भाजपात घेत सावन मांद्रेचो आदलो आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार चाळवला. फुडले वेंचणुकेंत तो भाजपाड उबो रावतलो. सोपटेक भितर घेवपाक तेंडुलकरच जबाबदार आसा असो ताचो आरोप. पूण आतां तेंडुलकरानूय तोंड उगडलां आनी पार्सेकाराचेर काडला फोग. पळयात आमचो खबराकार समीप नार्वेकारान घेतिल्ली ही ताची खाशेली सनसनाटी मुलाखत. हांव चॅलेंज करतां, श्रीपाद नायकाची आज सुद्दां सर्वे करीत मांद्र्या जाल्यार कितलोसो श्रीपाद नायक लक्ष्मीकांताच्या पेक्षा फुडें आसा. पार्सेकारान निवडणूक लडूनूच दाखोवची इंडिपेंडंट. आनीक सादारण ते 2च नंबराचेर येवन दाखोवचें आमचें ताका आव्हान आसा. आनी तें तर जायत न्ही. इंडिपेंडंट लडून हांव तो सांगता तें आयकुपाची म्हाजी तयारी आसा. कारण तो म्हाजे पेक्षा सिनियर, उच्च शिक्षीत, विद्वान, मुख्यमंत्री आशिल्लो. खरें कोतान मांद्रेच्या जनतेन ताका झिडकारलो. कारण लोकां कडेन वागणूच अशी आशिल्ली की ताका नाका म्हणून म्हाका दिसता गोंया भितर हिस्ट्रीन पयले फावट खंयचोय मुख्यमंत्री पडला हो पयले फावट पडला. आनी त्याच बरोबर फाटल्या इलेक्शन 2017च्या इलेक्शनाक जो लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो पराभव जालो पळय तो सगळ्यांत व्हडलो पराभव. म्हणजे खंयचोच उमेदवार इतली 7,000 आनी 8,000 मार्जिनान खंयचोच उमेदवार पडूना. हेजे अर्थान कळटा की कशें नेतृत्व ताणें आमकां भारतीय जनता पक्षा आनी गोंयाक दिलें. तेंडुलकर इतल्यार ओगी रावना. फाटले विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे चडशे आमदार पडले आनी ते 21वेल्यान 13चेर पावले ते पार्सेकाराकच लागून असो सरळ आरोपच ताणें केला. तशेंच मगो वांगडा आशिल्ली युती पार्सेकाराकच लागून फुटली, नाजाल्यार आमकां भोवमत मेळपाचें अशें भाजपाचो अध्यक्ष म्हणटा. ह्या सुदीन ढवळीकराक तेणें मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो. आज खरें म्हणजे मोगो पक्षाची आनी आमची युती आसपाची. त्या वेळाचेर सुदीन ढवळीकर सांगताले, तेंचे अध्यक्ष सांगताले की मुख्यमंत्री पदा वयल्यान लक्ष्मीकांताक काडा म्हणून, जाल्यार आमची युती जावपाक केन्नाय तयार आसा. आनी तो मुख्यमंत्री उरलो म्हणून मोगो पक्षाची आनी भारतीय जनता पक्षाची 2017 युती जाली ना. जर लक्ष्मीकांताक समज सकयल देंवयल्लो मुख्यमंत्री म्हणून जाल्यार आमची युती जातली आशिल्ली. आनी हेजे पेक्षा एक 20-22 सीट 23 सीट आमचे भारतीय जनता पक्ष मोगो पक्षाचे येतले आशिल्ले. तेणें नेतृत्व केलें. मुख्यमंत्री तो आशिल्लो आनी तेजे मुख्यमंत्र्याकूच लागून म्हाका दिसता 13 आमदार आमचे निवडून आयले. कमी जाले, 21 जाले आनी 13 जाले. तेजें नेतृत्व आशिल्लें न्ही. तो मुख्यमंत्री तेणी जबाबदारी घेवपाक जाय आशिल्ली खरी म्हणजे. वो लोकांक दोश दिता, तेजे सहकार्यांक दोश दिता, हो खंयचो न्याय? आपल्या कार्यकर्त्यांचे शक्ती प्रदर्शन करपाक पार्सेकारान फाटल्याच सप्तकात मांद्र्या आकांताची सभा घेतली. निष्ठावंत भाजपा कार्यकर्त्यांची सभा म्हणून सांगून मात तेंडुलकरान पार्सेकाराक पक्षनिश्ठेचेरच शेडायला. ऐकात. राजेश पाटणेकर आनी सोपटे पार्टी सोडून गेल्ले.
आमी फाटले फावटी हो मुख्यमंत्री आसतना हेज्या नेतृत्वा सकयल आमी राजेश पाटणेकाराक भारतीय जनता पक्षान घेतलो. तेन्ना हेजी निश्ठा खंय गेल्ली, वो आपूण निश्ठावंत आनी कितें म्हणटा पळय, तेन्ना एक शब्द सुद्दां काडलो ना. आनी जेन्ना आमी दयानंद सोपटेक पार्टीन घेतात त्या वेळाचेर हेजी निश्ठा जागी जाली. अशें कितले जाणां घेतले आमी. तो अध्यक्ष आसतना निलेश काब्राला घेतलो, दुसऱ्या पक्षांतल्यान तिकेट दिली 2012. मायकल लोबोक तिकेट दिली. आमचो हळडणचो ग्लॅन तिकलोक तिकेट दिली, ताका पक्षान घेतलो, तिकेट दिली. किरण कांदोळकार पक्षान घेतलो, तिकेट दिली. तो मुख्यमंत्री आसतना आमी मडकयकाराक पार्टीन घेतलो, तिकेट दिली. मॉविन गोदिनाक पार्टीन घेतलो, तिकेट दिली. निश्ठा निश्ठा म्हणटी कितें, आनी निश्ठा कित्याक म्हणटी लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आमकां शिकोवपाची गरज ना. आमी सगळे कार्यकर्ते निश्ठावंत कार्यकर्ते पक्षा बरोबर आसा. निश्ठावंत कार्यकर्तो सहकार्याचे केन्नाच आरोप करना. निश्ठावंत कार्यकर्तो आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक वायट वायट गाळी घालिना. तेंडुलकार इतल्याचेरूच रावना, तो पार्सेकाराची वाडत चल्लेली पिराये वयर काडटा आनी सांगता तो खंय सकाळीं च्या काँग्रेसी बरोबर मारता, दनपारचो भूस मगो बरोबर आनी रातचें जेवण भाजपा बरोबर. पार्सेकाराचें कशें आसा, सकाळीं तो ब्रेकफास्ट करता काँग्रेस मनशां बरोबर, दनपारचो फिदाल्गोन तो जेवता मगो पक्षाच्या अध्यक्षा बरोबर, आनी रातचो सिदादी गोवन मिटिंग्यो करता भारतीय जनता पदाधिकाऱ्यां बरोबर. तो खरें म्हणजे मनीस कसो आसा, 60 वर्सां जाली म्हणटकर मातशें हें जाता, वया प्रमाणे हें बदलता. तशी तेजी वागणूक जाली काय अशें म्हाका दिसता. कशें आसता, दिवो पालोवपा येता पळय तेन्ना एकदम मोठ्ठो पेट्टा आनी मागीर नाच जाता दिवो, तशी परिस्थिती लक्ष्मीकांताची जाल्ली आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. वेर्णा कुठ्ठळी मार्गार देवते कडलो जुवारी फ्लायओव्हराच्या लोखंडी बांदकामाचो सांगाडो अस्कीत कोसळ्ळो. तोय बी दनपारा रस्त्यावेल्यान गाडयो येताल्यो वताल्यो तेन्ना. नशीब तो सांगाडो दोंगरा वाटेन पडलो. रस्त्यार पडिल्लो जाल्यार कितें जावपाचें नकळो. मात सांगाडो पडून 4 कामगार गंभीर जखमी जाले. परतून अशें घडचें न्हय हे खातीर भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान बांदकामांच्या सुवातींचेर सुरक्षे खातीर एक टीम नेमची अशी मागणी कुठ्ठळे पंचायतीन केल्या. वेर्णेच्या केसरवा हॉटेला कडल्यान कुठ्ठळे वता ते देंवतेर हो स्कॅफोल्डिंग म्हणल्यार फ्लायओव्हराच्या बांदकामा खातीर लोखंडी सांगाडो तयार करून दवरिल्लो आनी ही पळयात येरादारी अशी चालू आशिल्ली. बुधवार अचकीत दनपारा 12:30च्या सुमाराक हो सांगाडो घो करून कोसळ्ळो. तातूंत 4 कामगार गंभीर जखमी जाले आनी तांकां बांबोळे हॉस्पिटलांत व्हेले. तुमीच पळयात, हो सांगाडो दोंगरा वाटेन पडलो म्हणून इतल्याचेरूच साल्वार. रस्त्या वाटेन पडिल्लो जाल्यार कितें जावपाचें? कुठ्ठळेचो उपसरपंच रेमंड डिसाय हेच विचारता. बिल्डकॉनान पयलीं जें काम स्टार्ट करतना पयलीं आपणागे वर्कर्सांची सेफ्टी चोवपा जाय, सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेवपा जाय. आनी तेच बरोबर जो लोक पासबाय जो आहा ह्या रस्त्यान जो लोक वयता गोंयचो वा खंयचो, त्या लोकांची सेफ्टी चोवपा जाय. आयज तें बरें जालें ते वतान पडलें, दोंगरा वतान पडलें म्हणून. तेंच तर आयज ह्या वतान पडलेलें जाल्यार जायती लोकांक माल लागता आसलोलो. आनी हें पडलें तेन्ना जायते लोक ह्या वतान पाचारूय जातालो, चालू आसलोलो लोक वचपा येवपाचो. सो तेका लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, जे कन्सल्टंट आहा आमच्या PWD, स्पेशली आमचो मिनिस्टर आहा सुदीन ढवळीकरान, तेणें हेजे आपणाचो इंट्रस्ट घालून एक टीम डेप्यूट करची, सेफ्टी ओन्ली फॉर द सेफ्टी पर्पज. कुठ्ठळे रावपी देवेंद्र केंकरे त्याच वेळार थंयसावन वतालो. तो तर सरकाराकच दोश दिता. अशे तरेचे अपघात सरकारान गंभीरतायेन घेवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. पळयत तो कितें म्हणटा तो. फॅक्टरींतल्यान हांव घरा वचपा वतालो, तितल्यांत पळयत जाल्यार सगळी धांवपळ चालू आशिल्ली. आतां कितली इंजर्ड जाले एक्झॅक्ट खबर ना, पूण पुलिसा हांचे प्रमाणे 4 लोक इंजर्ड जाले अशें म्हणटात. पूण हे स्कॅफोल्डिंग जें पडलां तें म्हाका दिसता तांचे मिस्टेकी लागून पडलां. म्हणजे ट्रेनीचो कितें पूण हूक बी खंय तरी शिरकला आनी ते अर्दान पूण जालें. नशीब बरें की त्या अर्दान पूण ना. ताका लागून एक फावटी म्हाका दिसता हांव विजय सरदेसाय बरोबर येवन तांगेले ते हाय लेवल कमिटीची मिटिंगेक सुद्दां गेल्लो सेक्रेटरिएटान.
आनी थंय सुद्दां ताजेर चर्चा जाल्ली पूण आमगे PWD मिनिस्टर म्हणटा की ते हें शक्य ना तें शक्य ना तें शक्य ना. एक्चुअली हांगा आमचे शेतकार पसून थोडे हें बी दिवपा रेडी आसात जागो दिवपाक प्रोवायडेड तांगे फाटलें जे तुमी घेतलां ताजें तुमी तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवना म्हणून ते आतां दिवपा रेडी ना. दॅट इज द थिंग. सो आजून बसून टायम वचूं ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हें एक एग्जाम्पल अशें घेवन हाजेर फुडें कितें तरी हो फ्लायओव्हर बांदता दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी. देवतेवेली जमीन भुसभुशीत आसा ताका लागून घडये हो सांगाडो कोसळ आसतलो अशें ती म्हणटा. 2016 सावन आमची कंपनी असले पूल बांदता आनी आमचो रेकॉर्ड नितळ आसा असोय तांणी दावो केला. वेर्णेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकसभा आनी तेच बरोबर विधानसभा पोटवेंचणुकेत खंयचे उमेदवार दवरचे हें थारावपा खातीर भाजपान सर्वे करपाचें थारायलां. थळाव्या कार्यकर्त्यांची ते विशींची मतां ते जाणा जावन घेतले आनी त्या उपरांतच संसदीय मंडळ निर्णय घेतले. गोंयचो भाजपाध्यक्ष विनय तेंडुलकार हे विशीं गोवा 365 कडेन उलयलो. मांद्रे मतदारसंघात सर्वे करात अशी मागणी आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केल्ली. पूण तेंडुलकार म्हणटा सगळ्याच मतदारसंघांतल्यान तांचो सर्वे चल्ला. लोकसभेचे वेंचणुके खातीर आनी पोट वेंचणुके खातीरय वेगवेगळ्यो मंडल कमिट्यो आनी गांवांतल्या कार्यकर्त्यां कडेन चर्चा करूनच उमेदवारांची नांवां थारयतले. पूण त्याच वेळार दक्षिणेंतल्यान रमेश तवडकाराक लोकसभेची उमेदवारी मेळटली अशें बी तांणी सांगलें ना. आता सर्वे जातलो तूं म्हटलो सो सगळ्याक सर्वे चल्ला आमचो. सर्वेंतल्यान रिपोर्ट्स येता त्या प्रमाणे कार्यकर्त्यांक विचारतले आमी. मंडळ समिती आसा बूथ समिती हांकां सगळ्यांक विचारून मागीर ती नांवां फुडें धाडटले. आनी भारतीय जनता पक्षाचो खासदार निवडून हाडपा खातीर सगळे प्रयत्न रमेश तवडकर आनी थंयचे काणकोणचे कार्यकर्ते विजय पै खोते सगळे मेळून सगळे करता. नरेश सावयकर सिटींग MP आसा आनी तेजें नांव वतलेंच आनी ते केंद्रीय समिती मागीर हें केलें की ताका कन्फर्मेशन जातलें. एकूण परिस्थिती पळयली जाल्यार मांद्रेच्यान दयानंद सोपटे आनी शिरोडेच्यान सुभाष शिरोडकार हेच भाजपाचे पोटवेंचणुकेचे उमेदवार आसतले. म्हापशेचो उमेदवार अजून थारलो ना. फ्रांसीस डिसोजा भायर पडले उपरांत ही सुवात रिती जाल्या. म्हापशा ताचो पूत जोशुआचें नांव वयर आसा. ताचो विचार चल्ला अशें तेंडुलकरान सांगलें आनी जोशुआय ते विशीं आस्त दवरून आसा. हांव एप्रोच जाल्लो आसा पार्टी कडेन जाल्यार 15-1 दीस जाले. ह्या विका भितर म्हाका दिसता की एनावन्स जातले. काही इलेक्शन ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लें आसा. सो म्हाका कांय दुबाव लागना की म्हाका हें कन्सिडर करचें ना म्हणून. कॉन्फिडंट आहा की हांव कॅन्डिडेट आसतलो. बाबू शाल्लो म्हणून खूब जाण हे रावन आसले पयलीं पूण आयज कारण तो ना. सो खूब जाणांक दिसता की तांकां आयज चान्स आसा. सो देर इज नो hard feelings that somebody should contest, somebody should not contest. I feel it is fair for everyone to step in and try their best and give it their best. हांव कॉन्फिडंट आहा की म्हाका हो चान्स पडटलो कित्याक हाजे पयलीं तेंच्यांनी दिल्लेले आसा. सो म्हाका असो कांयच दुबाव लागना की ते म्हाका हे दिवचे ना. कशें आसा आमी ह्या 2 दिसां भितर बसतले. 3-4 नांव आमचे कडेन आयल्या कॅन्डिडेट मागपा लागून आमकां मेळून गेल्यात. हेजे सगळ्याक विचार जाता आनी ती नांव मागीर आमी दिल्ली पार्लमेंटरी बोर्ड किंवा आमचो इलेक्शन कमिटी आसा तेजे कडेन धाडटला. येवन मेळ्ळो तो आमकां पदाधिकाऱ्यांक मेळ्ळो सांगला तेणें. अशे 2-3 जाण कार्यकर्ते आसात तेंची नांवां सगळ्यांची घेतल्या आमी. आनीक ही केंद्रीय आतां सर्वे जातलो तूं म्हटलो सो सगळ्याक सर्वे चल्ला आमचो. सर्वेंतल्यान रिपोर्ट्स येता त्या प्रमाणे कार्यकर्त्यांक विचारतले आमी. मंडळ समिती आसा बूथ समिती हांकां सगळ्यांक विचारून मागीर ती नांवां फुडें धाडटले. गोवा सुरक्षा मंच हो RSSचो बंडखोर गट. सुभाष वेलिंगकार ताचें फुडारपण करता. गोंयांत ते भाजपाच्या विरोधात लढटले जाल्यार केंद्रांत मात नरेंद्र मोदीक तेंको दितले. गोवा सुरक्षा मंचान लोकसभेची वेंचणूक लडोवंक फावना अशें तेंडुलकाराक दिसता. पळयात. तेंच्यो मोदीक शुभेच्छा आसतल्यो त्यो तश्योच आसुनी आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी मोदी पंतप्रधान जातलो जाल्यार गोवा सुरक्षा मंचान दक्षिणेक आनी उत्तरेक कॅन्डिडेट दवरपाचो प्रयत्न करचो न्ही
तेंची दवरल्यार एकूच जातली की तेंची डेपोजीट जप्त जातली दोनूय कडेन. आनी हे म्हाका खरें हें दिसता काकूट दिसता तेंची दोनूय कडेन डेपोजीट वता आमी दोनूय सीट निवडून येता हितून मात्तूय कार्यक्रम. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार आणि पणजेच्यान खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पणजेचो महापौर कोण हे अधिकृतपणान सांगपाची गरज ना. उदय मडकयकाराचें नांव निश्चित जाल्ले भितर आसा. जाल्यार पाश्कोला मास्कारेन्हस उपमहापौर. महापौर आणि उपमहापौर पदांचेर ह्या दोगांची बिनविरोध निवड जाल्या. हे सर्तींत भाजपान तांचे उमेदवार देवंक नात. वेंचणुके आदी बाबूश मोन्सेरात आणि भाजपा मदीं समजिकायेचो गुप्त करार जाल्लो आसूं येता. मंगळारा राती कडेन बाबूश मोन्सेरातान आपयल्ले बसकेंत महापौर आणि उपमहापौर बदलपाचेर निर्णय जाल्लो आणि ताकाच लागून बुधवारा उदय मडकयकार आणि पाश्कोला मास्कारेन्हसान महापौर आणि उपमहापौर पदा खातीर अर्ज केल्ले. पूण सांज मेरेन हे विशीं कसलीच म्हायती मेळूंक ना. देखून बिरेस्तारा सकाळी हे विशीं अधिकृतपणान घोशणा जावं येता. पणजे शाराचे नियोजना विशीं उदय मडकयकार कितें सांगतात ते पळयात. मेन प्रायोरिटी म्हाजी सिटी पयली क्लीन दवरपाची. कित्याक जो रँकींग जो आयला पळय 349 काय 359 हो सारको शॉकिंग रँकींग. आमकां आमी इतके पयशे मोडटा गार्बेजीक आनी हेका पूण हो रँकींग आमी अपेक्षाच धरूं नासली. खंय चुकला कित्याक चुकला हे व्हडली स्टडी करची पडटली. आनी इमिजिएटली हांव सगळ्या कॉर्पोरेटांची मिटींग घेवन वॉर्ड वायज सगळ्यांची कॉर्पोरेट सगळ्यांनी डिस्कस करून हेजेर कितें इम्प्लिमेंट करूंक जाय वॉर्ड सगळें लीप उरपाचें तेजेर म्हाजी पयली प्रायोरिटी आसतली. मार्केट ऑलरेडी जागो सगळो आमच्या नांवार जालाच कित्याक पयलीं ते 3 जाणांची प्रॉपर्टी आसली. हेल्थ डिपार्टमेंट PWD आनी आमची CCPची गव्हर्मेंटान टोटल हे ओनर आमकां केल्ले आसा. CCP एग्रीमेंट ड्राफ्ट एप्रूव जाल्लो आसा गव्हर्मेंटा कडल्यान. प्रोसेस ऑलरेडी आदल्या कमिशनरान स्टार्ट केल्लो आनी जाता तितके बेगीन मार्केट इशू आमी सॉल्व करूंक सोदता. कित्याक ते लायटीचे बील भरपूर वाडलेले आसा. रेवन्यू आमकां कांय येना मार्केटांतल्यान. एक रेवन्यू येवपाक ते लायटीचे बील जावं सगळे जाग्यार उडोवपाक जाता तितके बेगीन हांव हें करतलो. महापौर पदा खातीर मडकयकार अर्ज भरतालो तेन्नाच भाजपान पत्रकार परिशद घेवन हे सर्तींतल्यान फाटीं सरता अशें जाहीर केल्लें. कित्याक तर तांचे कडेन संख्याबळ कमी आसा. 30 वांगड्यांचे हे पणजी महापालिकेत बाबुशाच्या गटात 15 नगरसेवक आसात जाल्यार भाजपा कडेन 12. सुरेंद्र फुर्तादो, ताची घरकान्न रूथ आणि रुपेश हळणकार हे 3 जाण स्वतंत्र आसात. आमी कॉर्पोरेटरान डिसायड केलां की फाल्यां इलेक्शनाक आमी ना कॉन्टेस्ट जावचें म्हणून. आनी बेजिकली रिजन इज दॅट वी डोंट हॅव दॅट नंबर्स. सो बेश्टेच कॉन्टेस्ट जाले आनी पीपल हॅव इलेक्टेड अस एज 13. सो वी रिस्पेक्ट द पिपल्स वर्डिक्ट. बट दीस इयर म्हाका दिसता वी हॅव टू बी अ व्हेरी गूड ओपोनंट फॉर देम, कंस्ट्रक्टीव ओपोनंट. राखणदार कशे आमची पार्टीज आमकां सांगता चौकीदार म्हणून. सो वी हॅव टू बी चौकीदार वेन दीस मेयर इज देयर. सो आमी स्ट्रॉंगली ताका कंटेंटेड जातले फॉर एनी बॅड रिजन्स. वी हॅव डन अ मिस्टेक. आमी तेंचे सेंटिमेंट्स लास्ट टायम मातशे दुखवलेले आमचे कार्यकर्त्यांचे. पीपल ऑफ पेंजीम दे सेड वाय यू ऑल हॅव डन दीस लॉट ऑफ थिंग्स. सो कन्सिडरींग ऑल दीस थिंग्स वी हॅव डिसायडेड नॉट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन दिस टायम. ह्या आदी भाजपाचे संख्याबळ उणें आशिल्लें तरीकय तांणी वेंचणुकेंत वांटो घेतिल्लो. पूण ह्या वेळार तांणी सादो यज्ञ लेगीत केलो ना. भाजपाचे संख्याबळ उणें आशिल्ल्यान काय बाबूश आनी तांचे मदीं समजिकायेचो गुप्त करार जाल्ल्यान. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि विराज कामत. सुमार एका म्हयन्या सावन वाघुर्मेच्या लोकांक सारकें उदक मेळना. देखून बेजारिल्ल्या वाघुर्मेकारांनी फोंडेच्या PWDच्या उदका विभागात धाव मारली. ज्युनियर इंजिनियराची भेट घेवन ह्या लोकांनी तांचो प्रश्न तिचे कडेन मांडलो. फुडल्या 8 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालपाचें उतर ह्या वेळार तिणें तांकां दिलें. ओपा उदका प्रक्रिया प्रकल्प तांच्या गांवा कडल्यान वट्ट 12 किलोमिटरांचेर आसा. अशें आसूनय तांकां उदक मेळना असो लोकांचो आरोप. पूण ह्या प्रकल्पा कडल्यान कितलेशीच किलोमिटर पयस आशिल्ल्या पणजे शाराक मात सारकें उदक मेळटा. हें अशें कित्याक हें तांकां कळपाक जाय. आमकां उदकाचे आतां 3-4 म्हयने जाले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. एक दीस उदक मातशें बारीक सोडटा परत उदकूच 4 दीस जाता. ह्या खातीर आमी सिस्टम आनी मदन देसाय हेका जाप विचारपाक गेल्ली आसलेली आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा कितें 8 दिसां भितर आमी सगळे प्रॉब्लेम तुमचो सॉल्व करता. आनी आमी तांकां अल्टिमेटमूय दिला जर ह्या 8 दिसां भितर आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना नाल्यार आमी ओपा रोड सगळो क्लोज करतली, बंद करतली आनी रस्तो आडयतली म्हणून. 4 दीस जाल्यार प्रेशर डावन आशिल्ल्या कारणान वागुर्म्या उदक मातशें टेल एरिया आसा तें उदक पावना.
सो आता प्रेशरा खातीर हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा म्हणून आमी 4 दीस जाले मॉनिटरींग करता. काल सुद्दां आमी कंटिन्यूअस मॉनिटरींग केल्लें आसा. प्रेशर मातसो वयर चडलो की आमकां उदक थंय पिलें हे पावतलें. आमी सगळे आतां मेजर्स घेतलेले आसा आनी आमी कंटिन्यूअस मॉनिटरींग करता. आमचे स्कॉलर्स सायटी 11:30 रातचे 11 सुद्दां रावल्ले सगळे स्कॉलर्स आमचे. आमी हो आनी 8 दिसां भितर प्रॉब्लम सॉल्व करतले. फोंडे सावन आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव पालिका उद्यानाचे हळशिकावणी स्थितीचेर थळाव्या लोकांनी कितलेशेच फावट बोवाळ घालो, पूण अवतिकाय थांबिल्ली ना. आता गोवा मार ह्या NGOन पालिका उद्यानांतलो कोयर काडपा खातीर मुख्याधिकाऱ्याक 15 दिसांचो वेळ दिला, नाजाल्यार कोर्टात वतले अशें NGOन सांगलां. पालिका उद्यानात आशिल्ल्यो कोयरान जप्त केल्ल्यो वस्तू, सायनबोर्ड आनी हेर सामानाचो आस्पाव आसा. तशेंच पालिकेच्या वापराविणे पडून आशिल्ल्यो गाडयो ह्या उद्यानात पार्क करून दवरल्यात. ताका लागून उद्यान हळशिकावणें दिसता. सांज वेळार कितलेशेच लोक ह्या उद्यानात येतात, पूण ह्यो वस्तू पळोवन कोणाक बरें दिसतलें? उद्यानांतलो कोयर काडपाचो पालिकेन निर्णय घेतिल्ल्याचें नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसायान सांगलें. Municipal Council is misusing the garden as a dump yard for dumping all the scrap and confiscated goods and parking for the vehicles. Nobody is taking action. Even it is right in front of under the very nose of the municipality. No city babus who are there, 25 of them, not bothered about it. No, nothing is being done about the garden. Some people use the garden for drugs. Some of them are using it for prostitution. We have given him 15 days time to act on our complaint. We'll have no other option but approach the court of law, asking the directions for the chief officer to remove all the scrap and stop parking of vehicles in the municipal garden. जे काउन्सिल डिसिजन घेतिल्लें आसा आमी की इमिजिएटली ते स्क्रॅप करचे म्हणून. सो आय थिंक द चीफ ऑफिसर नाव हॅज टू इंटरवीन अँड ही हॅज टू गिव द टेक्निकल सेक्शन नेसेसरी ऑर्डर्स टू इमिजिएटली डू इट बिकॉज इट हॅज बिकम एन आयसोर. आय फुली अग्री विथ यू. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतनान संगीत आणि नाटक मोग्या खातीर मेजवानी दवरल्या. विद्यानिकेतनाचो 14वो अनाहत नाद संगीत महोत्सव अंदू 16 आणि 17 मार्चाक, जाल्यार पंचमवेद एकांकी आणि नाट्य महोत्सव 22, 23 आणि 24 मार्चाक गोमंत विद्यानिकेतनाच्या थिएटरांनी जातलो. अनाहत नाद संगीत महोत्सवात राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पावण्यावेल्या कलाकारांक आयकुपाची संद मेळटली. संगीताची सत्रां 16वेर सांजे 5:30 आणि 7 वरांचेर, जाल्यार 17वेर सकाळीं 10 चर्चा आणि सांजे 5:30 आणि 7 वरांचेर गायनाच्यो मैफिली जातल्यो. पंचमवेद एकांकी नाट्य महोत्सवात बरी बरी नाटकां आणि एकांकी पळोवपाक मेळटल्यो. 22, 23 आणि 24 मार्च अशे तिनय दीस सांजे 7 वरांचेर नाटकां एकांकी सुरू जातल्यो. पुणे जळगावच्या मंडळा बरोबर गोंयच्या हंस नाट्य मंडळाच्या नाटकाचो आस्वाद घेवपाची ही संद आशिल्ल्याचें गोमंत विद्यानिकेतनाचो अध्यक्ष जनार्दन वेर्लेकारान सांगलें. आमचो यंदाचो 14वो अनाहत नाद संगीत महोत्सव 16 शेनवार आणि 17 आयतार मार्चाक अशे 2 दिसांनी 3 सेशनांनी जातलो. ह्या महोत्सवात राष्ट्रीय कीर्तीचे आनी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कलाकार वांटो घेतल्यात हें सांगतना म्हाका खूब बरें दिसता. 22, 23 आनी 24 अशे 3 दीस आमचो अंदूचो पंचमवेद हो नाट्य महोत्सव आसतलो आनी ह्या नाट्य महोत्सवाक 4 एकांकिका म्हणात, नाटकां म्हणात आमी सादर करतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. शाळेंतल्या भुरग्यांक पारंपारीक खेळांची वळख जावची ह्या हेतान दिवचले लगोरी सर्त घडोवन हाडली. गोंय लगोरी संघटनेचे अध्यक्ष शुभदास सावेकारान ते विशींची म्हायती दिली. गोंय लगोरी संघटनेन बुधवारा राज्य पावण्यावेल्या लगोरी सर्तीचे आयोजन केले. दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर ह्या खेळा सर्तीचे आयोजन केल्लें. 17 वर्सां सकयले चले आणि चलयांच्या 17 पंगडांनी हे सर्तीत वांटो घेतिल्लो. तातूंत चलयांच्या 12 जाल्यार चलयांच्या 5 पंगडांचो आस्पाव आशिल्लो. संघटनेचो खजिनदार संतोष मराठेन हे विशीं अदीक म्हायती दिली.
ही लगोरी आमकां मुखार व्हरपाक जाय. आमकां आमचे ल्हानपणचे दीस आमचो खेळ हो पारंपारीक खेळ आमच्या मुखावेले पिळगेक दिवपाक जाय आनी तांकां तातूंत उमेद निर्माण करपाचें कार्य आमची लगोरी संघटना करतात आनी आमचे सगळे पदाधिकारी सगळे वांगडी मेळून आमी ही लगोरी संघटना आनी आमचो लगोरी खेळ आमच्या गोंयान भितर सगळ्या कानाकोपऱ्यान पावोवपाचो यत्न करतले. हे टोर्नामेंट फर्स्ट हे सगळ्यात पयले राज्यस्तरीय टुर्नामेंट आसा, पंच आसात, रेफ्रीज आसात आनी हो खेळ आमी बाकीच्या स्कुलांनी वचून डेमॉन्स्ट्रेशन करतात, वर्कशॉप्स घेतात. त्याच बरोबर भारत स्वाभिमान हाच्या अंडरी ते लगोरीचो खेळ खेळयतात. आजच्या या लगोरी सर्तीन 17 वर्सां खालील गटासाठी चलयो आणि चले यांच्या मजगतीत आयची स्पर्धा जाता. त्या स्पर्धेन चल्या भितर 12 संघ स्पर्धेत जाल्ले आसा आणि चलया भितर 6 संघांनी वांटो घेतलेलो आसा. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत. पळोवपाक तुमच्या आवडीचो चॅनल गोवा 365 मोग आसचो.